सांगता वचेत आणि खुशी जाता तागेले विषय आयकता. पांच आयची सेशन ते विराटान तू जलेल ते युद्ध थंय अर्जुनान एकल्यानाची पुरा कौरव सेना उठू लढाई केलेली त्या सेशनान करसून सो पुरा जनाक हे सेशना भाग घेतले जनांक धन्यवाद आसा की तुम्ही किंचित रुपार हे सेव करचे खातीर भाग दिता आसा ती पुरा जना तुमकां पुनः स्वागत आसा. आता एक नेक्स्ट 45 मिनिट्स खातीर हे महाभारताचे विराट पर्वाची हे कसन जाल्ले प्रसंग ते आमी पळोवया. प्रार्थना करून सेशन सुरू करता. ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. तो हे प्लॅटफॉर्म सपोर्ट करतले पुरा जनाक धन्यवाद आसा. स्पेशली पुरा मालगड जनाला आशीर्वाद घेवन हे सेशना मुखार सिद्धा. विश्वंबर प्रभू रजगोपी माताजी कोणे प्लॅटफॉर्म स्टार्ट केलेले तांकां धन्यवाद आसा आनी केन्ना सपोर्ट करतले ज्योतिकिनी माताजी पेणी माता. अर्जुना विशयी आमी केन्ना पळयता ती की तो कितलो एक्स्ट्राऑर्डिनरी कॅरेक्टर आशिल्लो की हे देवान दिव्य जावन आशिल्लें तें गीता आमकां पुरा जनाक कळची खातीर ताणें देवान अर्जुनाक सिलेक्ट केलेलें. अर्जुनाकाची म्हळ्यार सांगची तशी जाल्लें म्हूण आमी पळयत. आणि लास्ट सेशनांत आमी पळयलेलें की अर्जुनाल तें अद्भुत जावन आशिल्लें युद्ध निवात कवचाल ओट्टू जाल्लेलें म्हळ्यार ताणें स्वर्गार दोखून अपास येताना ताणें तें अद्भुत जावन आशिल्लें युद्ध केल्लें. कितलें की म्हणटात ते शाश्वत सी जावन आशिल्लें तें निवात कवच कोणाक मारूं जायना तिलें तांकां मारलें अर्जुनान. आनी अर्जुना ओट्टू मातली आशिल्लो रथ चलोवचेक इंद्राल रथार बैसून तो पुरा कडेन स्वर्गार दोखून भुमीर येता आसता. आनी येताना निवात कवचाक वयनय ते विंगड एक दैत्य जन आलें. ती एक मस्त जन आसता ते कालकेय म्हणून तांकांय ब्रह्माल वर आशिल्ले निमित्त खंयचेय देवता जना तांकां मारूं जायना आशिल्लें. तसले ते कालकेय जनाक वय अर्जुन मारून येता म्हूण सांगिल्लें आसा. आनी तांकां मारच्याक ते पशुपात अस्त्राचें शक्ती ते प्रदर्शक जाता आमी पळयत. मागीर लास्ट कन्क्लूड करताना आमी पळयलें की अर्जुन उमेर येता तांगेलो पुराय जन पांडव जना मेळटा आनी मागीर तांगेले ते अज्ञातवास आशिल्ले 1 वर्सा खातीर तेन्ना अर्जुन ताका उर्वशील श्राप आशिल्ले प्रमाण तें बृहन्नला जावन ते विराट देशांत राबता म्हूण सांगिल्लें आसा. आमी पळयलें की ताका पुरा रितीर चॅकींग कोरून मागीर विराट राय ताका राबू सोडता आनी उत्तरे खातीर डान्स टिचर म्युझिक टिचर जावन बृहन्नला म्हळ्यार ताणें स्वर्गार चित्रसेनालय देखून पुरा ते संगीताची कला पुरा शिकिल्लो आसा. तो एक्सपर्ट डान्सर एक्सपर्ट म्युझिशियन जाल्लो अर्जुन 1 वर्स भितर. सो ते तागेले एक्सपर्टीज तो उत्तरेक शिकयता आनी भारी म्हणटात पळय ते राणीन राबचें युवराणीन राबचे क्वॉर्टर्स विंगड आसता ते विराट देशांत म्हळ्यार उत्तर आनी तिगेले पुरा दासी तांणी राबचे त्या क्वॉर्टर्सान तो अर्जुन तांगेलो ओटू राबता म्हूण सांगिल्लें आसा. आनी थंय वय तांगे भारी खुशी जाता पुरा जनाक डान्स म्युझीक शिकोवचें म्हळ्यार खंय जाल्यार अर्जुन तागेलें सिच्युएशन आमी कन्क्लूड करतना पळयलेलें की आमकां कसन कसन कश्ट येता कसन कसन जाता जाल्यार तांतूय कसं बेस्ट कोर येता म्हूण पळयता. कसलें की अर्जुनाल तशें व्हड युद्धाक तें एक बृहन्नलाल शरीर म्हळ्यार स्त्री वय न्ही पुरुष वय न्ही तसलें एक शरिरान तूं ताणें धारण करून घेतिल्लें आशिल्लें म्हळ्यार कितलेक पुरा रिपेरी मना रिपेरी खंयचे रिपेर ताका कसन एक प्रकार अपमानित जावन म्हणून तागेले तसले वीर योद्धा खातीर तशी दिसून येवचें जाल्यार ना अर्जुन तांतूय खुशेर आसता आनी तांतूय कशी ताण देवाल सेवा करीत राबयनासी तागेली परिस्थिती भायल दृश्टीन एकदम म्हणटात कसंकी जालना इतलो व्हड योद्धा आशिल्लो बृहन्नला जाल्लो तो
जाल्यार तो ताजे विशयी येचून हें कसन जाला बा म्हाका कशी कोणी हें 1 वर्स काडकात मुखार पूण ना ते 1 वर्स कशी काडची न्हय तांतूय तो कशें देवाल सेव करचें हें पळयता म्हूण सांगिल्लें आसा. आनी हें पुराय जाता आसतना आमी लास्ट सारी मागीर पळयलें की कौरव जनाक हिंट आसतात दुर्योधनाक की पांडव जन पुरा विराट देशान निप्पून बसलीं तीं म्हूण. सो त्या प्रकारे ते निप्पून बसलीं म्हूण कळसिताक दुर्योधन सुशर्मन म्हळ्यार ते त्रिगर्त जनाल राय तो सुशर्मन तांणी सांगतात की आमी दोग जन म्हळ्यार कौरव देशाचें पुरा सैन्य आनी सुशर्मनाल ते त्रिगर्त म्हळ्यार तांणी व्हड सैन्य आशिल्लें. आमी दोग जन वचून म्हाका खंडीत गोत आसा म्हळ्यार तागेले गुप्तचराल थ्रू की पांडव थंयी आसा ती विराट देशारी आनी आमी विराट देशा वयरी आमी अटॅक करुया थंय तांकां थंय वचया म्हणून आनी ते पांडव असले थंय भायर येतले आनी त्या रुला प्रकार ते अज्ञातवास एंड जावचे पयशी फुडें आपास तांकां दुर्योधनान सोदून काडलें तांणी खंय आसा ती म्हूण ते अज्ञातवासाचें ताजे रुला लेकारी तांणी डिसायड केलें तांकां आपास मागीर वनवास जातलो त्या म्हूण तशें आशिल्लें. ताका आनी कशीं कोण निप्पून बशिल्लीं तीं पांडव जन जाल्यार एका दुर्योधनाक कशीं कोण तांकां सोदून काडूंक आशिल्लें म्हूण सांगिल्लें. मागीर अशी पुराय जाताना पांडव आनी विराटराय भायर वता तीं. ते तांगेलें सैन्य इतलें व्हड आसा की मेसेज येता म्हळ्यार तांकां ते लढाई करची तांगेलें कॅपासिटी भायर आशिल्लें. इट्स लायक थंय बरो अशें न्हय की दुर्योधन एकलो आयला. भीष्म, कृपाचार्य, दुशासन, कर्ण, सुशर्मन पुरा जन आयलीं तांणी आनी हे 4 जन पांडव अर्जुन सोडून आनी विराटराया खातीर तांकां लढाई करची म्हळ्यार भारी कश्ट जाता आशिल्ले थंय. ताकाची आतां विराटरायल पुतू भुमिंजय ताका उत्तर कुमारवय म्हणटा ती तो आशिल्लो थंय म्हळ्यार तो वच्चें न्ही आशिल्लो लढाई खातीर. तेन्ना थंय आशिल्लें म्हळ्यार थंय आशिल्लें ते सभागृहांत आशिल्ल्या पुराय जनांक कळटा की हाणें वचूंका न्हय तो युवराज जाल्यार हाणें लढाई वचूंका. ताका तांणी पुराय जन ताका सांगता ती की न्हय तूं अर्जुना म्हणके लढाई करता आमकां तसं म्हणून. म्हळ्यार ताका अशी मना ताका एक प्रकार म्हणटात पळय उत्साह येवचे युध्दांत भायर वचचे खातीर. तूं वचूंका युध्दांत तूं. कशी अर्जुनान देवता जनाक खांडव प्रस्थान लढाई करून पराजीत केलेलें तशींची हे भुमिंजय तूं हय वचून आतां ते कौरव जना पुरा पराजीत करका अशी पुरा सांगता ती. तेन्ना तो सांगता की आतां म्हगेलो रथ चलयतलो कोणी ना. तेन्ना द्रौपदी सैरंद्री जावन आशिल्ली ती सांगता की हो बृहन्नला आसा पळय आमगेलो डान्स टिचर ताणें अर्जुनाल रथ चलयलो तेन्ना खांडव प्रस्थान लढाईंत. भुमिंजय दिसता की वय तेन्ना अर्जुन मुखारसून येता म्हूण सांगिल्लें आसा ब्रिनला जावन. तेन्ना अर्जुन म्हळ्यार तागेले फांती हेकड तेकड गुंडून येता आसा म्हूण सांगिल्लें आसा सभागृहांत. तेन्ना भुमिंजय ताका सांगता की तूं आतां म्हगेलो रथ चलोवका आतां हांव ते युध्दा वच्चें आसा कौरव जनाल वटून. तेन्ना अर्जुन सांगता की म्हाका खंय रथ चलोवचें येता. तेन्ना भुमिंजय सांगता की ना म्हाका सैरेंद्रीन पुरा सांगलां तूं फट्टी मारूं नाका तूं यो म्हगेलो तूं म्हूण. आनी द्रौपदीक आनी अर्जुनाक गोत आशिल्लें कशी कोण अर्जुनान ते युध्दा भाग घेवूका अशी. कसं जाल्यार की विंगड जनाल तें कॅपासिटी भायर आशिल्लें कौरव जनाल वटून लढाई करच्याक. त्या तांणी इतली पुरा जन ओट्टू मेळून आयलीं तीं. सुशर्मनवय आयला थंय. कशी कोण भायर वचूंका म्हूण आशिल्लें. आनी बृहन्नला जावन ताण एकल्यान भायर वचचें तें समजायनाशिल्लें. ताका विराटरायालें म्हणटात पळय रथ चलयतलो म्हूण कोणी भायर पडल्यारी ते कशी कोण तें द्रौपदीक मनावता आनी तीन सजेशनां लेकारी भायर वता म्हूण सांगिल्लें आसा. आतां रथार बसता आनी तागेलें तें सान सैनी घेवन कोण आशिल्लें आनीके अर्जुन रथ चलयता बृहन्नला जावन आनी तांणी ते युध्द भुमीर भायर येता ती म्हूण सांगिल्लें आसा. आनी भायर येताना चलयता भुमिंजय उत्तर कुमार तागेले सैन्याक आनी अर्जुनाक म्हळ्यार बृहन्नलाक सांगता आसता की हांव कसन केल्लें आसा म्हगेलें कशें युध्द केलां आसा हांव अशी प्रॅक्टीस केल्लें हांव ह्या गुरू अंडर शिकलां हांव अशें जालां तशें जालां म्हूण तागेलें पुरा तागेलें कसन तागेली शक्ती आसा म्हूण तें विवर्सून सांगता आशिल्लें की आनी अर्जुनाक बृहन्नलाक आनी तागेलो ओट्ट आशिल्लो कोण ते सैन्यान तांकां सांगता आशिल्लें की तुमी कांय भिवू नाका ती हांव कशी पड तांकां पराजीत करूं वचपड तुमी म्हगेलो राबया ती म्हाका सपोर्ट करया ती आनी तांणी भायर वता ती म्हूण सांगिल्लें आसा. त्या टायमार आमी पळयत की तें युध्द जाताना तांणी तें सिटी भितर करनात आशिल्लीं ती भायरी आशिल्लें. कसलें की सामान्य जावन कोण जनता आसता म्हणटा सिविलियन्स म्हणटात पळय आमी तांणी ताजेर एफेक्ट जावचें नाचें. ताका कसं न्ही युध्द जाताना तांणी सिटी दोखून भायर येवन
ते युद्ध करचें आशिल्लें म्हणून. आतां कौरव जनालें सुशर्मनान तें सैन्य सिटी भायर आसा आनी हांणी भायर पडटा ती म्हूण सांगिल्लें आसा. आनी विराट रेशाज भायरीची पुरा पांडव जनान तांगेलें पुरा शस्त्र निपून दवरलेलें. म्हळ्यार ते शस्त्रां ओट्टू तांणी खंय गेल्यार तांगे शस्त्र म्हळ्यार इतलें व्हड आशिल्लें की ते विराट देशांत ते शस्त्रां ओडभोवल्यार तांकां कोणी पुणी सोदून काडयता, धोरयत. ताका तांणी ते भायरीची शस्त्र तांगेलें निपून दवरलेलें विराट देशा येवचे पयलीं फुडेंची. सो त्यांची एरियान तूं आतां युद्ध जाता म्हूण सांगिल्लें आसा. तो आतां अर्जुन ते रथ चलोवन वता आनी रथ चलोवन ते मुखारसून येता म्हूण सांगिल्लें आसा. आनी थंय गेले चित्ताक भुमीन उत्तर कुमार पळयता. एकेड तेकेड पळयत गे तो पुरो. अशी ताका म्हणटात पळय अंता भंय लागता म्हणटात पळय अशी भिवन वता तो. म्हळ्यार ताणें कल्पना करनी आशिल्ली की कशे नमुने ते युद्धभुमीर कोण येतले म्हूण. आनी तशें ताका मस्त जनाल गुर्तू येना थंय. म्हळ्यार ताणें सुर्यपंता युद्धा वचचें. अशी भिवन वता तो आनी त्या आर्मी सायज वय पळयल्यार म्हळ्यार खंय ते दोळ्याक देखून येता म्हणटात पळय थंय तें सैन्य आसा ती. आनी अशी भिवन वता तो पळोवन आनी अशी साधारण मट्टा न्ही ते एक योद्धा म्हळ्यार समज आसत म्हळ्यार दुर्योधन, दुशासन हांणी पुरा कशी तांणी सायजान तशिल्लें पळयता. हो भुमींजय पळोवन अशी भित्ता आनी हगूर अर्जुना सांगता खंय ग्रहणलाक हांव पळय हांव तशी म्हाका कांय चड अनुभव ना. हांव यंग पर्सन म्हळ्यार हांव एकदम सान युवा अवस्थार आशिल्लो हांव रायो. म्हाका असल पुरो युद्धांत आनी कसं लढाई आनी करचें म्हणटात पळय कांय अनुभव ना. आनी म्हाका अशी युद्ध न्ही म्हळ्यार तशी म्हाका अशी चांग न्ही म्हाका इंट्रस्ट ना. असो अर्जुन आमी पळयलें वय ब्रिहणालाक सांगता काय ब्रिहणाला आमी पळयलें वय आनी तुमी पुरा सांगिल्लें निमित हांव आयिल्लो वय. जाल्यार म्हाका दिसना हें मेगेल खातीर समज म्हळ्यार रथ घुंडय आपास आमी वचया विराट देशाक म्हूण सांगता काय. तेन्ना ब्रिहणाला सांगता काय अर्जुन तू कसं सांगेल दरबारान की तू अर्जुना म्हणके लढाई करतलो खांडव प्रस्थान तू आणि तुगेले असल शस्त्रा विद्य आसा आनी हांव लढाई करून हांव ते पुरा कौरव जनाक पुरा पराजीत करतलो आनी म्हगेलें हें म्हणटात पळय क्षत्रिय जावन आशिल्लें ते एक व्हड विशय हांव रायू हांव विराट रायल विराट रायल सुपुत्र हांव कशी लढाई करता म्हूण सांगिल्लें. तू कसं जाणता तो भुमीन जे सांगता ना ना वय तू सांगची पुरा वय म्हाका हें पुरा म्हाका आतां इंट्रस्ट ना वचा वेगी वचचें आपास चड टायम काडची नाका आतां वेगी वरी म्हाका आपास म्हणटा गे. तेन्ना भुमीन जे सांगता गे अर्जुनू अशी पुरा केल्यार पुरा जनान पळयलां की तूं रथ घेवन आयला तशी घुवन गेल्यार आमी हें म्हणटात पळय क्षत्रिय म्हूण जावन आशिल्लें ते अपमानीत जातलीं की तूं धांवन गेल्लो म्हूण आपास युध्दा देखून. क्षत्रिय म्हळ्यार अशी आसता ती युद्धभुमीन तूं तांणी म्हणटात पळय युद्धभुमीर तांकां पराजीत जावन तांगेलें जीवन समाप्त जाल्यार यडना. क्षत्रीय भावना म्हळ्यार तशी मात तांणी केन्ना घुवन वचचें ना ती और केन्ना सोडनात तांणी केन्ना म्हणटा ती. सो अशी करून नज आनी मागीर पुरा जन मागीर समाजाचें तुगेल बापूसू कसन लेखतलो विराट राय की म्हगेल पुत्र शिवाय युद्धभुमीर येवन आपास चमकलो आनी आमी पळयलें दरबारान तूं कितले सकयल पुरा मिनिस्टर्स आशिल्लीं ती तांणी पुरा कितली तुका होगळसिता आशिल्लीं ती की तूं आज कोरून दाखोव का युद्धभुमींचू आज समय आयला उत्तर कुमार भुमींजय की तूं कोरून दाखोव का म्हूण. तेन्ना हो भुमींजय पळयता हो अर्जुन उलोवचें बंद करना बाबा. तेन्ना देखून सांगता आसता घेवन वच संकी पुरा सांगता आसा म्हूण. तेन्ना भुमींजय दिसता कसं विंगड सांगता पडटलें तेन्ना तो ब्रिहणाला सांगता पळय ब्रिहणाला हांव एक तुका विशय सांगता म्हूण. कसन भांगर घर कसन जावका पळय तूं मनाक वय लेखनी दिसता की हें जिवनान तुका कितलें ऐश्वर्य मेळटलें तसल हांव तुका पुरा विशय दिवचे तयार आसा म्हूण. तुका एक महल दिता तुका भांगर दिता तूं डान्स टिचर जावन मागीर आनी केन्नाय काम करका म्हूण ना. तुगेल 15-20 दासी आसतलीं ती तूं राणी म्हणके राबतलो हांव तशें पुरा तुगेले खातीर अरेंजमेंट करता जाल्यार प्लीज म्हाका हांगा देखून घेवन वचत आनी म्हाका कसं सांगू नाका म्हणटा ते. तेन्ना इतलें पुरा सांगतरी अर्जुन रथ गुंडयना ब्रिहणाला. तेन्ना म्हाका दिसता खंय आनी हांव राबल्यार आनी त्या विंगडच्यान ते पुरा युद्धा खातीर आसत तांणी म्हाका पळोवन बाण आनी मारूंक सुरू केल्यार मागीर म्हणटात पळय मागीर ते आउट ऑफ कंट्रोल जातलें सिच्युएशन म्हूण. तेन्ना अर्जुनान तिके हेकड पळयतना ताका चिक्कून रथ हार देखून उडकी मारून धांवचें सुरू करता खंय तो.
उत्तर कुमार धांवन 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 वता. अर्जुन उलयता आसके आनी मातशी घुवन पळयता ना हो ना थंय रथ हारी. तेन्ना अर्जुनले खंय चमकला बा म्हणून. आनी अर्जुन मागीर पळयत की हो थंय धांवन वता आसा म्हूण. अर्जुन म्हळ्यार भिरणला जावन तागेली मातशी धांवचे सूर करतले. खंय वता आसा खंय वता आसा? हांव तुका सांगिल्लें न्हय पुराजन तुगेली मस्कीर करतले मर्याद काण घेतले तूं धांवन वचूं नाका म्हणून. आनी भिरणला धांवता 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 सांगता की मर्याद घेवन कसन करचें हांव जिवीत नासल्यार मर्यादेन हांव कसन करचें मर्यादय नाका म्हाका कसने नाका म्हणटात पळय ते कसने असो जी वांचून वरका म्हाका तो म्हणटा धांवन 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 वताच की. आनी अर्जुन ऑफकोर्स तागेले किन्ना फास्ट धांवता. फुडले ಸ್ವಲ್ಪ समय भितर धांवन वचून ताका मागशींतुल्यान म्हणटात पळय कॉलरान धरतात म्हण तागेलें तें कवच मागशी दोकून धरता म्हूण सांगिल्लें आसा आनी राबयता. हो धांवचे प्रयत्न करता आसके मात अर्जुन जाल्यार इतली शक्ती आसा एक हातान ताका धरला हो धांवचे ट्राय करता आसता मुखार वचचें जायना. आनी अर्जुन यो आतां आपास युद्धांत यो आपास युद्धांत म्हणटा आसके हाका येवची नाका म्हाका येवची नाका म्हाका येवची नाका म्हूण म्हणल्यार रोड उसिसूर करता म्हाका सोडी अर्जुना म्हाका रथ येवची नाका. तेन्ना कशी केल्यार यो येवचे तयार ना की मागीर अर्जुन कसन करता म्हणल्यार ताका अशी धोर न्हू न्यायालयार घश्टून तांडून व्हरता गे आपास. म्हळ्यार त्या एक अवस्था तो रोवन रोवन नाका म्हाका येवची युद्धांत येवची नाका म्हळ्यार अर्जुनाक ताण नासल्यार तें युद्धांत तूं तें भाग घेवचें जायना म्हळ्यार तो विराट रायल तें प्रतिनिधी जावन थंय आयला न्हू आनी चोडूकय तयार ना खंय रथार आपास. मागीर अर्जुन ताका धोर न्हू उक्कोळ न्हू रथार धाडयत म्हणटात पळय तशी त्या प्रकार आपास बस करून सोडता म्हूण सांगिल्लें आसा. आनी तो ना म्हाका लढाई करचें ना म्हाका लढाई करचें ना तेन्ना अर्जुन सांगता की जायत आनी युद्ध सुरू जायनी आनी आतां आमी अशी करुया तूं रथ चलय हांव लढाई करता म्हूण. तेन्ना उत्तर कुमारा दिसता की तूं युद्ध करतलो तूं डान्स टीचर न्हय तूं कशी युद्ध करतलो म्हळ्यार हें आपासान एक नवें टॉपीक सुरू जालें म्हण कितें जालें तागेले खातीर. अर्जुन सांगता वय हांव युद्ध करतलो तूं रथ चलय म्हूण. तो आयकूचें तशें तयार ना. अर्जुन एक पंत घट्टी म्हणटा की हांव सांगिल्लें आयकत की ना तूं रथ चलय हांव युद्ध करता म्हूण. अर्जुनान तें सांगिल्लें पेट्टा की एक पंत तो भिवन सांगता की जाय 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 तूं कसं सांगता हांव तें करता. एक पंत चिके इतली घट्टी उरलो नाका म्हूण म्हळ्यार हांव भिवन गेला म्हूण म्हळ्यार घट्टी उरलो नाका आनी अर्जुन सांगता की रथ घे हांव तुका दाखयता फुडलें थंय एक मुखारच्या एरियान थंय एक शमी रूख आसा त्या शमी रुखा लागीं वचया म्हूण. आनी तो रथ व्हर न्हू त्या शमी रुखार वता म्हूण सांगिल्लें आसा. आनी अर्जुन थंय गेले सिद्धाक म्हणटात पळय सांगता की हांगा पुरो शस्त्र दवरलेलें आसा म्हळ्यार अर्जुन भिरणला अशी जावन आशिल्लो ताका ताणें ताका सांगता की हें रुखा वयर पुरो दवर नासा तूं त्या रुखार दोकून काण हाडी म्हणून तें म्हगेलें शस्त्र म्हूण. तेन्ना पळयत त्या रुखारी आनी ताका काय फूड तें आयकून येयलें की थंय पुरो रुखा वयर तें पुरो मर्ड आनी आसा भूत प्रेत आनी आसा म्हूण. ताका वच्ची नाका आशिल्लें त्या वयर म्हळ्यार कसन जगतलो हे रुखार म्हूण. तेन्ना अर्जुन सांगता की ना आमी तें बाण वयर दोकून हाडका तुवें कसं जाल्यार की म्हगेल्या कसन तें शस्त्र आसा म्हगेल्या कसन तें शस्त्र करची विद्या आसा तें तुगेल धनुश्यार म्हाका तें चलोवचें जायना म्हगेलें धनुश्य जेवका म्हाका तें म्हगेल धनुश्यार मात लोड करूं तें तागेलें पुरो शस्त्र आसा पळय सान धनुश्यान तूं उत्तर कुमारालें अर्जुनालें शस्त्र पुरो चलना तें ताका तूं घेवन यो म्हूण सांगता गे. मागीर हो थंय राबून चोडचिकी नाका म्हळ्यार ताका पुरा फूड दोकून सांगलां तें शमी रुखार तें पुरा कसन की भूत प्रेत आसा म्हूण सांगता. आनी तो सांगता की अर्जुनाक पळय हें वयर वचून कसन त्या भूत प्रेतान कसन हें जाल्ल्यार आतां वयर चोडची कशी म्हणून. आनी तें पळयल्यार तशें दिसता म्हळ्यार पांडव जनान कसन केलेलें की कोणें तें शस्त्र आपडूनच म्हणून धवे आंगवालें ना आनी तांगेलें धनुश्य गदा म्हळ्यार सांज सुमाराक म्हळ्यार मनशां तितलें व्हड आशिल्लें अर्जुनाल गांडीव म्हळ्यार अर्जुनाल तितलें व्हड आशिल्लें सादारण म्हणटा तें ताका तांणी कशी अशी तें बांदून दवरलेलें धवे आंगवालें तूं अशी पळोवका अशी धूळ दोकून पळयल्यार अशें दिसता की म्हणटात पळय डेड बॉडी म्हणटात पळय मड्याक बांदून तें रुखार लामता आसा ती म्हणून वयरी झाडा भितर निपून दवरला म्हणून तशी धूळ दोकून पळयल्यार तशी दिसता तें मड्याक बांदून अशी वयर लांबून दवरलां तशी म्हणटात पळय भितर दवरलां अशी आसता. तो पळयत की ना 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 वयर चडना म्हण अर्जुन सांगता चडतकी ना म्हूण बिश्टेत की अर्जुन पळय हांव सांगता तुका सांगिल्लें आयका म्हूण. तो अशें अर्जुनान कंटिन्युअसली ताका बिश्टेता अशें म्हळ्यार तो एक पंत सांगल्यार कशें करना तेन्ना आनी बिश्टेता आसता मागीर वयर चडटा मागीर
आनी वयर चोवळ न्हू अर्जुन सांगता की पळ थंय म्हूण. आनी थंय गेल चिंत्ताक म्हळ्यार तें व्हड झाड आशिल्लें तें. थंय वयर वयर चेडले चिंत्ताक हाका भुमींजेक पुराय तें शस्त्र दिसता म्हूण सांगिल्लें आसा. तें पुरो बांदून घालील काडटा. आनी तो पळयता तें अर्जुनाचें शस्त्र, कसन एक तेज आशिल्लें तें गांडीवान तूं. आनी हें पुरो शस्त्र पळयल्यार विंगड विंगड शस्त्र पळयलें चिंत्ता म्हळ्यार ही पांडव जेन्ना केलें कसन शस्त्र आसा म्हूण तें सगळें भारतांत पुराय जेन्ना गोत आशिल्लें. म्हळ्यार तांणी इतली फेमस आशिल्लीं तांगेलें म्हणटात पळय तांगेली किर्ती इतले कडेन पुरा कडेन आशिल्लें अर्जुनू, युधिष्ठिरू, भिमू म्हळ्यार तांणी त्या टायमाचे पुरापुशी म्हणटात पळय श्रेश्ठ जण पुरा जनाक गोत आशिल्लें. तेन्ना तें पुरो ताण आयकून गोतच भुमींजेक तांगेलें शस्त्र कशें दिसता कसन आसा म्हूण. तेन्ना भुमींजेय म्हळ्यार ब्रिहन्नलाक सांगता की हें हांव आयकलां हें पुरो शस्त्र पळयल्यार हें पुरो पांडव जेन्नाले आशिल्लें शस्त्र हें म्हूण. पांडव जेन्नाले शस्त्र जाल्यार तांणी खंय आसात आबा? आनी हें तांगेलें शस्त्र जाल्यार तांणी झाडार दवरून कसले चमकलीं तीं? अशी पुरो तागेल्या मनांत येता म्हूण सांगिल्लें आसा. आनी अ, आनी तशी झाडार धोकून राबून न्हू ब्रिहन्नला पळोवन न्हू हांव सांगता खंय अ, अ, उत्तर कुमार की हें पुरो पांडव आलशी दिसता. तूं कोत्तास की पांडव खंय आसा ती म्हूण. तेन्ना आतां अर्जुनाक दिसता खंय आनी आतां ताका सांगची टायम आयलें, म्हणजे हांव अशींची पुरा म्हणटात पळय टायम वेस्ट करता आसतलो म्हूण. तेन्ना अर्जुन सांगता खंय हांव तुका सांगता पांडव खंय आसा ती म्हूण. म्हळ्यार ताण आतां हें कोणाल कोणाल आयडेंटिटी सांगता उत्तर कुमार ऑलरेडी गोत्ता सान्नी. जे तांकां तो पांडव म्हूण गोत्ता. तेन्ना तो सांगता खंय आमगेल्या सभागृहांत तो ब्राह्मण आसा पळय मिनिस्टर जावन आसा कंक तो युधिष्ठिरू म्हूण सांगता खंय. वही वे, तो युधिष्ठीर वे. मागीर आनीक सांगता खंय तो कुस्ती करता आस पळय आनी रांदा पै करता रांदपो. तागेलें नांव वल्लभ म्हूण आशिल्लें तो भीम म्हूण सांगता खंय. तो भीम वे अशें म्हूण म्हळ्यार उत्तर कुमाराक एकेका आयडेंटिटी रिवील जाता म्हूण सांगता आसा. आनी हांव डान्स टिचर जावन आसा. कोण तुमी लेखता ती म्हणटात पळय पुरुशूय न्हय स्त्रीय न्हय. हांव हांव ब्रहणला, हांव अर्जुनू म्हणटा खंय. तेन्ना म्हळ्यार हागेलें आतां म्हणटात पळय माती गुंचा सूर जाता गेलें उत्तर कुमारालें पुरो आयकून. आनी त्या पुरा घोड्याक पळयताले आसत पळय ग्रंथीक तो नकुलू म्हूण सांगता खंय. आनी पुरा गोशालांत तो काम करता आस पळय तंटीपल तो सहदेव म्हूण सांगता खंय. आनी आमगेलें सभागृहांत कोण तुका सांगिल्लें पळय कोण उत्तरे ओटू आसा आनी सैरेंद्री ती द्रौपदी म्हूण सांगता खंय. हें पुरो आयकता तो आनीकय शॉक जाता म्हळ्यार आयचे दिवस उत्तर कुमाराल खातीर अशें आसा की ताका शॉक जावचें राबयना. नवे पुरा वस्तू ताका कळटा आसा. आनी स्टंड म्हणटात पळय कसन सांगची म्हूण कळना. मागीर आपास ताका वयर देखून तोखू पळयत खंय. वय गट्टी-मुट्टी आसा वय. जाल्यार तूं एक स्त्रिया रुपार आसा. तूं अर्जुन कशें जावं येता? हांव कशें बिलीव करचें तूं अर्जुनू म्हूण? तेन्ना तें अर्जुनान तागेली आयडेंटिटी रिवील करची आसा, आनीकय सांगचें आसा म्हळ्यार ताका एक पण ताका कन्विन्स करचे खातीर अर्जुन सांगता वय हांवच अर्जुनू म्हूण. आतां तुमी पुरो जाणांनी तें फर्स्ट सेशन एटेंड कोन्न आसल्यार पुरो अर्जुनालें ताणें तें विंगड विंगड नांव आमी डिस्कस केलें पळय अर्जुनालें. त्या अर्जुनान ह्याची टायम मारी सांगचें तें. आमी तें सेशन सुरू जाताना फर्स्ट सेशनान तुमी पळयल्यार अर्जुनान विंगड विंगड नांव पळयलेलें. हें अर्जुनानच उत्तर कुमारा सांगचें की अर्जुनू. तुमकुं गास आसतलें की खंयचें नांव आसा म्हणून? कोणाक जावं तुमी टायप करून ताणें कसन नांव सांगिल्लें. सो मागीर अर्जुन त्या टायमार सांगता म्हूण सांगिल्लें आसा की हांव फाल्गून म्हूण. म्हळ्यार कृष्णाल मणकेची कॉम्प्लेक्शनाचें हांव फाल्गुनू म्हूण. मागीर जिष्णू हांव म्हूण. जिष्णू म्हळ्यार कोणाक पराजीत करून म्हाका जिष्णू वय म्हणटा ती म्हूण. आनी स्वर्गा देखून म्हाका इतले पुरा पुरस्कार मेळयलो आसा ताका म्हाका किरीटी वय म्हणटा ती म्हूण. आनी हांव तें म्हगेलें रथ चलयता श्वेत घोड्यार ओटू ताका म्हाका श्वेत वाहन म्हणटा ती म्हूण. अर्जुन तागेली आयडेंटिटी सांगता वता म्हाका बिभुत्सू वय म्हूण सांगता ती. कसं जालें की हांव खंयचेय युद्धांत तूं खंय भिना आनी हांव त्या पुरा नियम पालन करून युध्द करता ताका म्हाका बिभत्सू म्हणटा ती. आनी हांव खंयचेय युध्दांत भाग घेतल्यार हांव विजयी जाता ताका म्हाका विजय म्हणटा ती म्हूण सांगिल्लें आसा. आनी हांव कुंतील पुत्र प्रिथाल पुत्र ताका म्हाका पार्थ म्हणटा ती म्हूण सांगिल्लें आसा. आनी म्हाका सव्यसाची म्हणटा ती.
कसले की सव्यसाची म्हळ्यार हांव दोन्ही हातो आमी लेफ्ट हँड आनी रायट हँडांत आमी एक हातान मात सम काम करयत जाल्यार अर्जुन दोन्ही हातान पुरा करयत आशिल्लो ताणें धनुष्य कसले तागेलें कार्य पळय शस्त्र चलोवचें उजवा हातू दाव हात दोन्ही हाजेर ताण करयत आशिल्लें ताका हांव सव्यसाची आनी म्हाका धनंजय वय म्हणटा ती कसले की ताणें तितलें धन संपादन कोण दिलेलें आसा युधिष्ठिरा खातीर धनंजय म्हाका गुडाकेश म्हणटा ती म्हळ्यार अर्जुन रात्रीभर न्हिद नाशिल्लो म्हळ्यार ताणें एक प्रकार ते न्हिदेक वय पराजीत केलेलें आमी फुडें तागेले सेशन्सांत आयकलेलें कशें तो रात्रभर प्रॅक्टीस करता आशिल्लो म्हूण ताका म्हाका गुडाकेश म्हणटा ती म्हाका कपिध्वज म्हणटा ती कसले की तागेले रथारी त्या हनुमंताल चिन्ह जावन आशिल्लें तें ध्वज आशिल्लें ताका हांव म्हाका कपिध्वज म्हणटा ती म्हाका परंतप म्हणटा ती परंतप म्हळ्यार हांव म्हगेलो कोण लढाई करता ती तांकां हांव पराजीत करून ध्वंस करता ताका म्हाका परंतप म्हणटा ती न्ही तें धनुश्य तें आसा पळय तुगे तें दी म्हाका आतां म्हणटकीर हांव गांडीवी कसलें की हें धनुश्य हांव धारण केलेलें गांडीव खंयचो म्हाका देवजनान दिलेलें ताका म्हाका गांडीवी म्हणटा ती म्हूण हें पुराय आयकल सिताक म्हागेल्या मनांत आशिल्लें कसलें पूण डावट आसलें उत्तर कुमारालें इतलें इम्प्रेस जाता तो हें पुराय आयकतना म्हळ्यार एक लेखारी अर्जुन त्या टायमार ऑलरेडी म्हणटात पळय मोस्ट फेमस हिरो आशिल्लो अर्थारी सगळे भुमीन तूं तितलें तागेली श्रेश्ठ कीर्ती आशिल्ली की पुराय जनाल खातीर तो म्हणटात पळय हिरोच आशिल्लो अर्जुन आनी आत्तां ताका दिसता म्हळ्यार की उत्तर कुमाराक की हो अर्जुनूची आत्तां म्हगेल्या मुखार राबून आसा म्हळ्यार आतां ताका दिसता की अर्जुनान सांगची समची म्हणून तेन्ना तो सीदा अर्जुनाल पांयार पडटा म्हणटकीर आनी सांगतकीर हे अर्जुना म्हाका तुगेलें आतां पूज करता तुगेलें आराधन करता तूं असो श्रेश्ठ व्यक्ती म्हाका तुगेलें आराधन करता म्हणून तेन्ना अर्जुन सांगता की म्हळ्यार अर्जुनाक ताका दिसता की आतां हो हागेल्या मनांत परिणाम आयिल्लो आसा उठ्ठा उत्तर कुमार उठ्ठा भुमिंजय आतां तुका समय आयला की तूं म्हगेलो रथ चलोवका म्हणून आनी तूं कांय भिवका म्हूण ना म्हूण सांगता ताका हांव रक्षण करता म्हळ्यार हांव अर्जुन तुका वचन दिता हांव तुगेलें रक्षण करतलो तूं कांय भिवका म्हूण ना म्हूण आनी आतां हाकाय तें पुरो आयकून तापासता म्हणटा पळय तो उत्साह जाता म्हळ्यार ताका ಸ್ವಲ್ಪ एक पण ताका उत्साह येता भुमिंजय आनी तो उत्साहपूर्वक तो म्हणटात पळय उत्साहपूर्वक चलयता म्हूण सांगिल्लें जायत आतां हांव तुगेलो रथ चलयता आनी घोडो चलोवचें करता म्हूण सांगिल्लें आसा आनी रथ चलयता आनी उत्तर कुमार सांगता की अर्जुना तुका हांव एक विशय सांगता हे म्हगेले घोडे आसत पळय कृष्णाल घोड्या मणकेची म्हूण त्या टायमार तें सगळें पुराय भारतांत श्रेश्ठ आशिल्लें कृष्णाल घोडे म्हळ्यार ताजे मणके घोडे ना ती म्हूण कोणाले कृष्णाल घोड्या मणकेची आनी म्हगेले रथ चलोवचें म्हाका मस्त प्रॅक्टीस आसा म्हळ्यार हांव योद्धा मायत न्हय हांव लायक करून रथ चलयतलो म्हूण तूं आतां कळटलें तुका पळय म्हूण आनी एक प्रकारान आमी पळोवं येता क्षत्रीय जनाक रथ चलोवचें म्हळ्यार एक्चुअली ते इन्सल्ट न्हय ते अपमान न्हय कसल्या युद्धांत तूं भाग घेतलें कसले रोल आसो सैन्य आसो सेनापती आसो रथ चलयतलो आसो युद्धांत ते क्षत्रीय म्हळ्यार तांगेले कार्य करता ती ताका कोणी उंच नीच ना ते पुरा जन लढायत आसता ती वय ऑफकोर्स योद्धा जावन चलोवच तें व्हड पोझिशन वय जाल्यार क्षत्रीय जावन लढाई करची एक राया खातीर अपमान न्हय ताकाची आनी अर्जुनाक तो सांगता आतां तूं अर्जुना तूं युद्ध करी हांव हो रथ चलयता आनी तूं कसलें भिवका म्हूण ना म्हूण तेन्ना आतां हें पुराय जाताना कौरवान ಸ್ವಲ್ಪ जनान पळयलेलें म्हणटात पळय आतां त्या सायड ऑफ स्टोरी आमी मुखावेल सेशनाक येतना तांगेले भितरूय उलोवन घेवचें तें एक मस्त विशय आसा महाभारतांत आनी विराटांत आसतना अश्वत्थामा दुर्योधनू कर्णू आनी द्रोणाचार्य कसन उलोवन घेता ती विराट युद्ध म्हळ्यार तांणी आतां तें युद्ध करतना तें एक विंगड म्हळ्यार तांतूय तांगेलें मस्त डिस्कशन आसता जाल्यार तांतूंत एक विशय म्हळ्यार तांणी हें दूर दोखून पळयतात हें की भुमिंजय आयलो मागीर तांणी कशें की एक स्त्री सी आशिल्ली त्या वेळी तांणी हांसता ती हो भुमिंजय कोणा घेवन आयला बा म्हूण एक स्त्रीक आनी तांणी ह्या वेळी पळयता ती म्हणल्यार तांगेले खातीर हें म्हणटा पळय एक बुवारी एक हास्य विशय शी आसता तांकां दिसता की हो धांवन वता आसा आनी अर्जुन कापड घाल न्हू तागेले म्हापशी धांवता आसा आनी ताका धरून वापस तांडून नेल्यार घश्टून हाडून ताका वापस धाडयत रथारी हें पुरो तांणी कौरव दूर दोखून पळयता आसा ती आनी तांकां म्हळ्यार तांगेले खातीर तें कन्फ्युजींग आशिल्लें म्हळ्यार नॉर्मली कसन जाता तेन्ना आमी एक्सेप्ट करतात मात हें कशें की एक विचित्र जाता आस न्हू एक बायल मनीस दिसता कोण की कापड घालून आयल्या आनी हाय भुमिंजय तांडून हाडटा आसा
म्हळ्यार तांणी हास्सी की रडची की कसं म्हूण तांकां कांय कळनाशिल्लें. आनी हें पुरा जेताना अशें जाता आनी आपास पळयतात आनी आपास येताना पळयल्यार आतां ती कापड घालेली स्त्री बर्नला ती रथार योद्धा जावन बसल्या. मात ह्या पण कवच आनी घाल न्हू, हातान तूं धनुष्य आसा. आनी तांणी आपास पजल जाता ती आनी हो उत्तर कुमार आतां रथ चलयता आसा म्हूण. हें कसं नवं परिस्थिती म्हूण अशी तांकां दिसता. आनी अर्जुनूय आतां म्हणटात पळय, ताका एन्करेज करता, "वय तूं लायक रथ चलयता आसा, आतां आमी वचा" म्हूण. ताणें एक कडेन येवन अर्जुनाक आतां तें क्लियर करचें आशिल्लें, की आतां तो युध्दांत आयला आनी कौरव जनांक तांणी कसन लेखिल्लें, की तांणी विराट देशां येवन पांडव जनां मारतलीं. तें असाध्य आसा. म्हूण ते म्हणटात पळय, तांची हिरो एंट्री जाता आनी एकदम स्टायलार एंट्री जाता म्हणटात पळय, तशी अर्जुन गेले दिसता. तागेली गांडीव तें अशी धर न्हू, तागेलें तें गांडीवास तें स्ट्रिंग आसा पळय, तें ट्वँग करता म्हूण म्हळ्यार तें अशें तांडून ताचेर ते शब्द जाता म्हणटात पळय, तें करता ठाक म्हूण ते शब्द करता म्हूण सांगिल्लें आसा. आनी ते शब्दानाची ते गांडीव म्हळ्यार ते अशें एक शस्त्र आशिल्लें, ते शब्दानाची म्हणटात पळय, ते सगळें तें सगळें एक आवाज ताचें ते सगळे युद्धभुमी वता म्हूण सांगिल्लें आसा. आनी हे शब्दा निमिताची अशी जाता, की हे उत्तर कुमाराक घोडे आसत पळय, तांगेले गांठी दोखून म्हणटा पळय तागेली गांठी दोकी सूर जावन त्या शब्दान ते घोडे बसतात की पुरा उत्तर कुमाराले. उत्तर कुमार सांगता पळय हे म्हगेले कृष्णाल म्हणले घोडे अशी तशी म्हणून. कांय ना पापा अर्जुनाल ते गांडीव अशी मारली सिताकाची तांगेले म्हणटात पळय नीज इतली वीक जातात त्या घोड्याल त्या शब्द आयकून ते पुरा घोडे बसतात म्हूण सांगिल्लें आसा. आनी उत्तर कुमार ते आवाज आयकून ते रथार बशिल्लो तो थंय पडतके रथार दोखून आनी नेलार पडतके ते आवाज आयकून. म्हणजे तागेले बॅलन्स वता, तागेले घोड्याले बॅलन्स पडटा. अर्जुन कशी पुणी धरून राबतके पळनासी. म्हळ्यार अशी आनी पडतात पुरा जन. तेन्ना अर्जुन सांगता कसन म्हणटात पळय, कसन या उत्तर कुमार म्हूण भुमिंजय. तूं सांगिल्लें म्हगेली घोड अशी तशी आनी हांव हें करता आनी तेन्ना आनी खाली हाजे शब्दान तूं भिवन गेलो काय म्हूण. अशी कसन अभय म्हळ्यार आतां अर्जुनाचे वळ खूब वयता आसा. तेन्ना उत्तर कुमार सांगता की हांव म्हगेल्या जिवनांत तूं म्हळ्यार आतां आपास तो भिवचे सुरू करता. मस्त सकट शब्द आयकला, जाल्यार असल शब्द आयकनी म्हाका आतां म्हणटा पळय म्हगेली मात्ती गुंता आसा, मात आतां म्हाका लढाई करूं जायच ना आनी आपास धांवचे प्रयत्न करता म्हूण सांगिल्लें आसा. तेन्ना अर्जुन ताका धरून बसयता रथ चलय, आतां टायम ना म्हूण ह्या पुरा डिस्कशना खातीर. आनी अर्जुनान आतां एनाउन्स केलें एक प्रकार इंटेन्शन तागेलें बॅटलाचें. आनी आनी अर्जुन ताका सांगता तूं कांय भिवू नाका. तूं पळयलें न्हय की हांव गांडीव खाली हें केलेलें. आतां हांव पळय, हांव म्हगेलो आतां शंख वाजयता. ताचो हो आवाज कशें आसतलो. सो तूं आनीकय कसनय एक्सपिरियन्स कर न्ही उत्तर कुमार सांगता. पळय मुखार कसन जाता. आनी तुगेले जीवमानान तूं पळय नातिल, कल्पना करनातिल आज युद्ध तूं पळयतलो भुमिंजय. खाली घट्टी बैस आनी रथ चलय आनी हांव तुका आज पळय कसन तुगेलें एक अनुभव जातलें म्हणून ताका आपास सांगता. तेन्ना भिवन आपास बसता. म्हळ्यार ताका गोत्त आसा धांवन गेल्यार अर्जुन म्हळ्यार अर्जुनान ताका अशी सांगलें पण तो धांवताना, की आपास धांवचे जेवा प्रयत्न केल्यार हांव तुका मारून घालतलो म्हूण. धांवचे प्रयत्न कोर नाका न्ही म्हूण. म्हळ्यार आतां ताका कळ्ळें क्लियरली की युद्ध म्हळ्यार हांव आनी आपास धांवचे गेल्यार अर्जुनान खंय बाण म्हाका मारल्यार हांव ताका आतां सांगलें न्हू तो सांगल्या म्हणके केल्यारय लायक म्हूण ताका भुमिंजय क्लियर जाता. आनी त्या अर्जुनान शंख वाजयलो दिसता कौरव जनाक कळटा की हो अर्जुन वची म्हूण. आनी दुर्योधनाक अशी खोशी जाता की जाली न्हू आतां मेळ्ळी न्हू आमकां. आनी अर्जुनू मेळ्ळो आतां आमकां. आनी अर्जुनाक मारल्यार जाल्लें. अर्जुनाक मारल्यार पुरो. पांडव म्हळ्यार विंगड जनाक ताका दुर्योधनाक कर्णाक आनी भंय खाली अर्जुनाक मात आशिल्लें. अर्जुना धरल्यार अर्जुना मारल्यार पुरो म्हूण. आनी ताका दुर्योधनाक तागेले कॅल्क्युलेशनार लेकार ते अज्ञातवास कंप्लीट जायनी म्हूण आसता. ताका तो कुडले द्रोणाचार्याले भिष्माले वता खंय. आनी सांगता काय पळय अज्ञातवास कंप्लीट जाले फुडें हांव तांकां सोदून काडलो आतां तांणी आपास वनवासा वचूं काय म्हूण. तेन्ना भीष्म सांगता न्ही तुगेलें कॅल्क्युलेशन रॉंग अज्ञातवास कंप्लीट जाला म्हूण. तांगेले त्या कॅल्क्युलेशना वयरची काय आर्ग्युमेंट जाता. आनी अर्जुनानूय अशी न्हय की अर्जुनाक हें कॅल्क्युलेशन नाशिल्लें. अर्जुनान कशें भीष्मान कॅल्क्युलेशन केलें पळय तशें अर्जुनानय ताचें पुरा तें कॅल्क्युलेशन पळोवन तो सम टायमार भायर पडला. अशी न्हय की हें पुरा जाताच म्हळ्यार अर्जुनाक कांय प्लॅनिंग ना म्हणून. अर्जुन पुरा प्लॅन करून पळोवन
त्या समयारी रथ घेऊन भायर आयिल्लो ऍक्च्युली. तेन्ना कर्ण आनी भीष्माक तांणी सांगतात की ना 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 एट सम नेम. भीष्म म्हळ्यार तागेलें मन ताका एक तर आतां अर्जुन आयला म्हणून इतली खुशी जाता आसा म्हळ्यार त्या भीष्माक द्रोणाचार्यांक आनी पुरा अर्जुन म्हळ्यार इतली प्रितीश न्हय. इतली तांकां मनाक खुशी जाता आसके आनी तो द्रोणाचार्य सांगता की भीष्म पळयात आतां न्ही इतले काळ वनवासांत काडलेलो आसा. आपास आयलीं न्हय. पूर ही तुमगेले मध्य अशी लढाई म्हणून भीष्म सांगता की तांकां अर्ध राज्य दिवन सोडी. द्रोणाचार्य सांगता की आनी हें कंप्लीट कोरून तुमी तुमगेले अर्ध राज्य भाग घे, पांडव जनाले अर्ध राज्य घेवन. जाल्यार आमकां वता आसा कितले पंत ताणें द्रोणाचार्यान भीष्मान हें पुरो सांगचें आसा आनी दुर्योधन आनी कर्ण अग्री करना ती म्हूण सांगता ती. तांणी भीष्मान सांगिल्लें आयकना ती आनी भीष्म सांगता की रिक्वेस्ट करता की तांगेलो अशी म्हणटात पळय तांगेले अपमान कोर नाका ती. तांगेले त्या भागांत कसं नाशिल्लें तें दियात तांकां. आनी हें एक म्हणटात पळय पुरो जेल्ले ना तांणी कितले कश्ट भोगचे तांणी. पुरो जेल्ल्यात. तांणी हांव तांकां सांगता की लढाई आनी करची नाका पांडवां सांगता. तूं तुगेले इतले राब पूर आनी लढाई नाका आतां आमी आयलींच न्हय. म्हळ्यार ती भीष्माक इतली खुशी जाल्या की अर्जुन आसा म्हूण आतां ताका लढाई करची नाका ऍक्च्युली भीष्मदेवाक. ज्या हांगा फिनिश जालें आतां आमी ओट्टू मेळून पुराजन गडगड वचया म्हूण तशी मुडार येता भीष्मदेव. जाल्यार इतले पुरा सांगल्यार द्रोणाचार्य ना आत्ता आमी लढाई करता ती तुमी एग्री करनात आनी दुर्योधन आनी कर्ण सांगता की आज अर्जुनाल जिवनाची लास्ट डे म्हूण आज आमी ताका मारून सोडता ती म्हूण. तेन्ना तेन्ना द्रोणाचार्य आयकत आशिल्लो. तेन्ना द्रोणाचार्य सांगता की दुर्योधनाक म्हळ्यार धृतराष्ट्र कशी युद्धा भुमी आनी येवचें जायना. एक प्रकार दुर्योधनूच तांगेलो राय आशिल्लो. ताका द्रोणाचार्य सांगता की तूं राय जावन मुखारसून येवची लढाई करची सम न्ही आनी इतली सैन्य ओट्टू जाल्लीं आमी आनी अर्जुन एकलो आसा. आमी इतले पुरा जाणां ओट्टू मेळ्ळ्यार अर्जुनाल लढाई करची आनी तांतू तूं रिस्क घेवका म्हूण ना. ताका तूं सांगता की म्हळ्यार सादारण मटा एक व्हड सैन्य घेवन तूं आपास वच. आमी लढाई कर न्हू कसं म्हूण ते पळयता ती. तूं हे लढाई भाग घेवका म्हूण ना म्हूण. आनी दुर्योधनाक ऍक्च्युली त्या अर्जुनाल ओट्टू लढाई करचें ताका म्हळ्यार तो कम्फर्टेबल नाशिल्लो. भंय म्हूण सांगूं जायना मात ताका गोत्त आसा की अर्जुनाल ओट्टाक लढाई करूं जायना म्हूण. ताका द्रोणाचार्यान सांगिल्लें तो आयकता म्हूण सांगिल्लो आसा. आनी सैन्य घेवन तो आपास म्हणटात पळय हस्तिनापुरा वचचे तयारी करता म्हूण सांगिल्लें आसा. आनी हें पुरा पळयतना अर्जुन ऑब्जर्व करता आसा. आनी तांगेले त्या आर्मीच पळय ते कोण खंयची पोझिशनार येता ती आतां युद्ध सुरू जाताना म्हळ्यार शंख वाजोवन जाल्लात. ते पुरा मुवमेंट चालू आसा. आनी तांकां दिसता की आतां युद्ध सुरू जातलें म्हूण. मात अर्जुन ऑब्जर्व करता आशिल्लो की दुर्योधन हेकर तकून वता आसा म्हूण. आनी अर्जुन अनएक्सपेक्टेड मूव्ह म्हणटात पळय. कुडले भुमिंजय सांगता ह्या डायरेक्शनार रथ घेवन वच म्हूण. आनी भुमिंजय त्या डायरेक्शनार रथ घेवन वता म्हूण सांगिल्लें. आनी हें अर्जुनाल मूव्ह म्हळ्यार अशी वतलो तो म्हूण कोणें एक्सपेक्ट करनी आशिल्लें. सडनली तो मूव्ह करता. म्हळ्यार अनएक्सपेक्टेड. तेन्ना कृपाचार्य सुरय पळयत अर्जुन दिसता तो. ताणें शंख वाजिल्लो न्हय. तो पळय दुर्योधनाल सायड डायरेक्शनार वता आसा म्हणून. आनी आमी दुर्योधनाल रक्षण करता म्हणजे ताणें सुरेख दुर्योधना मान सोडल्यार मागीर कसले ना म्हणून. ताका अशी पुराजन वता ती म्हूण सांगिल्लें आसा. आनी हें आयकल सीता दुर्योधनाक कळटा तो घुवन आपास तांणी म्हणटात पळय पुराजन ओट्टू जाता ती म्हूण सांगिल्लें आसा. आनी हें पुरा आतां मुखार येताना भुमिंजय उत्तर कुमार पुरा पळय म्हळ्यार असल पुरा व्यक्तीक ताणें म्हणटात पळय पळोवनूय अशें पुरो जाल्यार अशी युद्धाच्या अवस्थान पळय कवच धनुश्य धोरून असल पुरा परिस्थितींत ताणें हांकां पुरा जाणां पळयलीं आशिल्लीं. कौरव जना, भीष्म, द्रोणाचार्य हांकां एक पळोवन कोण बा न्ही म्हूण अशी पुरा जाता म्हूण. आनी अशी तें वॉर सुरू जावचे पयलीं आपास टायम आसता तेन्ना अर्जुन सांगता की पळय हो भीष्म हो द्रोणाचार्य म्हणून उत्तर कुमारा पुरा सांगता की आनी स्वल्प जन दूर आशिल्ले तांकां दिसना जाल्यार तांगेले ध्वज दिसता. तेन्ना ध्वज पळोवन सांगता की अर्जुन हें ध्वजार बशिल्लें त्या रथान तो कोण बसला म्हळ्यार ते दूरच न्हय. कोण दिसना योद्धा जाल्यार ते ध्वजा दाखोवन पळोवन अर्जुन सांगता की हे भुमिंजय पळय हें कृपाचार्याल रथ हांगेलें तांगेलें म्हूण. म्हळ्यार हें पुरो आयकता आसके भुमिंजय आतां. आनी सुरेची म्हळ्यार अर्जुन त्या दुर्योधनाल दिकेन येयलो न्हय. आनी दुर्योधन आनी कर्ण लागीं लागीं आशिल्ले म्हूण सांगिल्लें आसा. आनी तें युद्ध सुरू जालें सुद्दां दुर्योधन आनी कर्ण मुखारसून येता ती म्हूण सांगिल्लें आसा. आनी अर्जुन भारी एक लढाई करता तांगेलो ओटू आनी तांणी ओवर पावर जातात म्हळ्यार तांकां
ऍक्च्युली त्या समयार अशी येता दुर्योधना लढाई करताना की दुर्योधनाक अर्जुनान तेन्ना मारून सोडयत आशिल्लें. जाल्यार ताका उडगास असो आसा की भिमान ते प्रतिज्ञा घेतल्या की 100 ते कौरव जनाक तोच मारतलो म्हूण. ताका अर्जुन तांकां मारूं वचना, हालीं तांकां अशी पाडयता आनी कर्ण आनी तांणी ते कशी पूण चुकोवन सायडा वता ती म्हूण सांगिल्लें आसा. तेन्ना शत्रुंतप म्हूण कौरव हातूंत एकलो व्हड योद्धा आशिल्लो, तोय महारथ आशिल्लो. तो सडनली अर्जुनाक आनीक सायडा दोखून येवन एक पंथा मस्त सकट बाण मारून ताका एक पंथा म्हणटा पळय आश्चर्य जावंच तशी बाण मारता म्हूण सांगिल्लें. अर्जुना खातीर तें अनएक्सपेक्टेड आशिल्लें ह्या सायडा दोखून येवची शत्रुंतपान आनी शत्रुंतप मुखारसून येतलो म्हूण अर्जुनाक तें रेडी नाशिल्लें. म्हळ्यार तो भीष्म, द्रोण हांगेर लढाई करची मनांत आशिल्लो. शत्रुंतप मध्ये आयले सुद्दां अर्जुन खूप येता अर्जुनाक आनी स्वल्प क्षणा भितर तागे लढाई करून ते शत्रुंतपा मारून घालता म्हूण सांगिल्लें आसा. मागीर हें पळयलें सुद्दां संग्रामजीत म्हूण येता तो कर्नाल भाव तो मुखार येता. ताकाय अर्जुन लढाई करून मारून सोडटा म्हूण सांगिल्लें आसा. आनी आतां कर्ण आपास येता म्हूण सांगिल्लें आसा लढाई करच्याक. तो चुकोवन भायर पडलेलो जाल्यार आपास लढाई करता म्हूण सांगिल्लें आसा. आनी ह्या पंथा कर्णान मारतना अर्जुनाक एक पेट्ट पडटा भुजेरी म्हूण सांगिल्लें आसा. जाल्यार ही पेट्ट पडल्यार अर्जुन त्या मागीर एक पंथा मस्त बाण मारता आनी कर्ण आपास टोटली कर्णाक पुरा कडेन पेट्ट लागता आनी आपास तो चुकोवन सायडा वता म्हूण सांगिल्लें आसा. आतां ह्या पुरा युद्धाचे कार्यक्रम वेगळी जाता आसा आनी दुर्योधन आनी दुशासन आपास येतात की तांणी चुकोवन आनी तांणी दोग जण मुखार पडले सुद्दां म्हणटात पळय अर्जुनाक कशी कोप येता म्हळ्यार त्या वर्स तांणी त्या वनवासाक काडलेलें आशिल्लें ते म्हणटात पळय ह्यांची लढाई खातीर अर्जुन राखून राबिलो. हे दुर्योधन आनी हे दुशासन हांगेले निमित्तान हें पुरा जाल्लेलें. तांकां पळयलें सुद्दां तांकां अशी अर्जुनाक कोप येता म्हूण सांगिल्लें आसा आनी अशी बाण मारचे सूर करता अर्जुन की लढाई दुर्योधन आनी दुशासना लोटू जाता आसा जाल्यार अर्जुनान बाण मारची पळोवन मस्त सकट कोण जन आशिल्ले पळय त्या कौरव सायडा दाखोवन तांणी धांवन वचचे सूर करतात की म्हळ्यार मुखारसून अर्जुना लोट लढाई करता म्हूण जाल्यार अशी अवस्था असल्यार आमगेली आमी हे लढाई नाका पूण मस्त सकट जन सैन्य हे पुरा अर्जुनान बाण मारची पळोवन थंय युद्धभूमी सोडून धांवन वचचे सूर करता ती म्हूण सांगिल्लें आसा. आनी आपास तांणी पेट्टू काडून चुकयता ती आनी एकली येता ती म्हूण सांगिल्लें आसा. आनी नेक्स्ट मुखार द्रोणाचार्य येता म्हूण सांगिल्लें आसा अर्जुना लोट लढाई करच्याक. द्रोणाचार्यान आयले सुद्दां अर्जुनाक त्या मनांत तागेले गुरू खातीर आशिल्ली ती प्रिती ते म्हणटात पळय फुडले पांय पडता म्हूण सांगिल्लें आसा अर्जुन. आनी एक्चुअली युद्ध सुरू जावचे पयलीं फुडेंची शंकू वाजयतरी अर्जुनान 3 बाण मारलेले. आमी ते फुडें द्रोणाचार्य डिस्कस करतना आमी सेशन तुमकां उडगास अशें पुरो 3 बाण मारलेले आनी 3 बाण एक भीष्माल पांया लागीं द्रोणाचार्याल पांया लागीं आनी कृपाचार्याल पांया लागीं ते बाण पडलेले आनी द्रोणाचार्यान तेन्ना कुडले सांगचे आसता ते बाण पडोवनूची अर्जुन आयला म्हूण युद्धांत. म्हळ्यार द्रोणाचार्याक तागेले एक विशय गोत आसता अर्जुनाला. सो मागीर आतां द्रोणाचार्याक अर्जुन सांगता की पळय आमी कसन ते नियम सांगिल्ले वनवासा रावचे हें पुरा जाल्लेलें आसा. हे गुरुवर्य म्हाका तुगेलो लढाई करची नाका. हें प्लीज आतां आमगेलें कसन तें सिच्युएशन तुमी सम करून घेवका म्हाका लढाई करची नाका म्हूण. अशी पुरा सांगता आसतना द्रोणाचार्य कसलें सांगना आनी तागेलें धनुश्य घेवन अर्जुना बाण मारचे सूर करता म्हूण सांगिल्लें आसा. म्हळ्यार हे गुरुल आनी शिश्याल मदें एक व्हड लढाई जावची आसा जाल्यार आमी पळयता दोग जण म्हणटात पळय तांगेली फूल पॉवर यूज करना ती लढाई करतना. हाफ हार्ट म्हणटात पळय अर्द लढाई करता म्हणून दिसता आसा लढाई करची ना सी दिसता आसा. म्हळ्यार अर्जुनाल प्रितीचो द्रोणाचार्य प्रितीचे अर्जुन तांणी एकल्या लोट लढाई करची म्हळ्यार तांकां त्या मनान लढाई करचें जायना. जाल्यार तशें करता न्हय अर्जुन बाण मारून ताका पराजीत करता आनी द्रोणाचार्य सायडा वता म्हूण सांगिल्लें आसा. तेन्ना तागेल्या अण्णाक तागे बापसूक पराजीत केलें म्हूण अश्वत्थाम मुखार येता म्हूण सांगिल्लें आसा. आनी अश्वत्थाम एक बाण मारलें सुद्दां अर्जुनान तें धनुश्य तें बांदिल्लें तें स्ट्रिंगस पळय त्या कुडकी जाता म्हूण सांगिल्लें आसा. आनी अर्जुन सरप्रायज जाता तागेले इमान अश्वत्थामाल. म्हळ्यार हें कसन की एक विशेश आशिल्लें की अर्जुनान तें धनुश्य धरता आनी तांची ते स्ट्रिंग कट जाता आनी ते स्ट्रिंग कट जाताना कौरव जन अशी जय जयकार घालतात की अश्वत्थामाला की तांणी म्हणटात पळय ते युद्ध विन जालीं ती म्हूण. अर्जुनान एप्रिशिएट केलें म्हळ्यार की हें चांग लायक कोन्न अश्वत्थामान मारलां जाल्यार हांगेल खुशी पळोवन अर्जुना विशेश दिसता खंय. एक ताण बाणाचें स्ट्रिंग कट केल्लें ताची खातीर कसं खुशी म्हूण आनी तांगेलें जय जयकार पळोवन अर्जुन हास्य सूर करता खंय.
हाजी खातीर तुम्ही जय जयकार घालता आसत अश्वत्थामाला म्हळ्यार कसं तुम्ही युद्ध विन्न जाली म्हणून तुम्ही लेखली म्हणून. आणि अर्जुन त्या कुडले आपास धनुष्य बांधून अशी मार्त बाण की अश्वत्थामाक म्हणटा पळय बोट चुकून पडता आणि ताका तांडून घेऊन वचुका पडता तागे रक्षण करचें. तेन्ना कर्ण आपास येता म्हणून सांगिल्लें आसा. आणि कर्णान आपास आयले आपास अर्जुन ताका मारता आणि रथार बोट चुकून पडता म्हणून. आणि आपास मागीर दुर्योधनान आनी दुशासनान येवचे आसके म्हळ्यार तांणी चुकून लढाई करतात आपास टायमार येता ती. आणि इतले पुरा जाताना आता म्हणटात पळय उत्तर कुमाराल आशिल्ली पुरा शक्ती इतली तागेली लढाई करची कॅपॅसिटी नाशिल्ली रथ चलोवचे न्ही. आनी तो अर्जुना सांगता की पूर अर्जुना आनी म्हाका जायना हे लढाई म्हाका पळय आतां उठून राबूं जायना तूं रथ चलोवचें जायना. आतां म्हाका आनी करूं म्हाका शक्ती ना म्हूण सांगचें आसा. तेन्ना हातूंत एक सान संवाद आसा म्हूण सांगिल्लो आसा की अर्जुन उत्तर कुमाराक सांगता म्हळ्यार अर्जुनाल भक्ती खंयचेय समय तागेले ते मानसीक स्थिती म्हणटात पळय मनांत कसन आसा ते अर्जुनाल ते सहज रुपार भायर येता. अशी उत्तर कुमार येताना ताका अर्जुन सांगता की देवाल कृष्णाल उडगास करी म्हूण देवाल नामस्मरण करी भुमिंजय सांगता की खंयच्याय परिस्थितीन तूं खंयच्याय कश्टान तूं आमकां केन्ना आमकां दिसता पळय आमी असहाय जालीं ती आमगे शक्ती उणी जाता आनी आमी धर्माचें कार्य करता ती तेन्ना देवाल नामस्मरण करून देवाल उडगास केल्यार देव आमकां शक्ती दिता आनी आमी प्रयास केल्यार देव आमकां शक्ती दिवन आमगेले प्रसन्न जाता. ताका तूं ट्राय अशी करी म्हूण. आणि तेन्ना भुमिंजय बद्दल ताणें सांगलें म्हणके देवाल नामस्मरण करता आनी अर्जुनाला आशिर्वाद आसता तागेले वैराजी. आनी आपास ताका एक शक्ती आयल्या म्हणके जाता म्हूण. म्हळ्यार हें पळयल्यार ह्या समयार पळयल्यार अर्जुन ते पळय म्हणटात पळय तागेले मूल कसन ते एक विचार आसा ते सोडा म्हूण. आनी भुमिंजयाका ह्या समयार ताका दिसता येदोळ ते बिश्टयता आशिल्लो जाल्यार हें पंता उत्तर कुमारालें ते पळोवन म्हणटात पळय शक्तीहीन सी जालें अर्जुना तागेले वयर मनान दिसता आनी ताका कसं कोरका म्हळ्यार सांगता तूं धर्माच्या कार्या खातीर म्हगेलो भाग घेता आसा देवाल उडगास करी देव तुका शक्ती दितलो म्हूण. आनी त्या समयार उत्तर कुमारान देवाल उडगास करचें अर्जुनान सांगल्या म्हणकेची आनी ताका एक म्हणटा पळय आपाशीक शक्ती आयल्या म्हणके जाता म्हूण. आनी हें पुरा जाता आसतना भिष्म मुखार येता म्हूण सांगिल्लें आसा. आनी भिष्मालें आनी अर्जुनाल अशी लढाई जाता थंय आनी मागीर अर्जुनाक दिसता की भिष्माल वटेन हें लढाई एंड जावची ना म्हूण. म्हळ्यार भिष्माल एके तसलें शस्त्र आसा तागेली कॅपॅसिटी आसा मागीर थंय ऐंद्रास्त्र यूज करता म्हूण सांगिल्लें आसा. आनी एक असल अस्त्र आशिल्लें आतां जसं की अर्जुना हें स्वर्ग लोकार देखून पुरो विशेष अस्त्र मेळ्ळेलें. भीष्म देवाला एक तसलें स्वल्पस्त्र नाशिल्लें. तें एक अस्त्र यूज केलें सुद्दां भीष्म मागीर मागशी पडटा म्हूण सांगिल्लें आसा. आनी अर्जुन म्हणटात पळय भीष्म देवाक तागेले नमस्कार करून म्हळ्यार भीष्मदेव वयता आतां एक पराजीत जाल्ल्या म्हणके आसा म्हळ्यार अर्जुन सांगता जालें आतां लढाई करूं म्हूण तशी. जाल्यार तशी म्हूण लेखतना भीष्मदेव कसां की पुरा विशेष अस्त्र उपयोग करचे सुरू करता गे. अर्जुनान लेखलें की भीष्मदेवान आतां चुकोवन मागशी पडटलो म्हणून. जाल्यार भीष्मदेव तशी न्ही भीष्म पितामह कसां की पुरा होडोड अस्त्र काडून आपास लढाई करचे सुरू करता गे. तेन्ना अर्जुना दिसता की सादारण मटा जावचें न्ही म्हूण. ताका तें निवात कवचा जनाल ओट्टू ताणें यूज केलेलें अस्त्र पळय तें सम्मोहन अस्त्र म्हणटा ती. म्हळ्यार तें आमी लास्ट सेशनांत आयकलें न्ही पळय एक बाणा दुखून आनी 100 बाण येता 100 बाणा दुखून आनी 100 बाण येता. अर्जुन तें अस्त्र यूज करून ते स्पेसिफिकली भीष्मा वयरी टार्गेट करता म्हूण सांगिल्लें आसा. आनी भीष्मदेवान कितले बाण मारल्यार वय ते बाण येवचे एंड जायना. आनी हें पंता भीष्मदेव मागशी पडटा आनी भीष्मदेवाल कोण रथ चलयता आशिल्लो पळय ताका तो घेवन ते युद्धभुमी देखून भायर घेवन वता म्हूण सांगिल्लें आसा. आनी तेन्ना आपास दुशासन येता काय आनी दुर्योधन येता तेन्ना विकर्ण आशिल्लो पळय तो हस्ती घेवन अर्जुनाक मारूं येता म्हूण सांगिल्लें काय. विकर्णाल आयडिया अशी आशिल्लें की हस्तेन मात दोवन अर्जुना मान सोडचें म्हूण म्हळ्यार विकर्णाले ती एक व्हड हस्ती आशिल्ली. तेन्ना अर्जुन ते अशी बाण मारता की हस्तेल बॅलन्स चुकून विकर्ण हस्तेर देखून तोगू पडटा म्हूण सांगिल्लें आसा काय. आनी हें पुरो पळयतना तो दुर्योधन हेकड तेकड पळयता आसके आनी अर्द हें युद्ध जाता आसतना अगूर जन पळय चुकून धांवन वता आसा ती कोणाकय हें युद्धां भाग घेवच नाका अर्जुना पळोवन. आनी अर्जुन हेकड तेकड पळयता आनी ताणें एत्तान इतलो व्हड सैन्य आशिल्लें जाल्यार पळयता पळयता उणी जन जालीं ती. कोण धांवन गेलीं ती कोणी म्हणटात पळय बोट चुकून चमकलीं ती. आनी तेन्ना दुर्योधनय मागशें येता म्हूण सांगिल्लें आसके. आनी अर्जुन तागेलें विजयी जालेलें शंख वाजयता म्हूण सांगिल्लें आसके. आनी उत्तर कुमारा अशी खुशी जाता
की म्हळ्यार इतलें पुरा व्हड युद्धांत आमी संक्षिप्त रुपार सांगिल्लें मस्त सकट युद्धांत ह्या विराटान जिखता आनी अर्जुनान ते शंख वाजयता भुमीन जे अर्जुनान इतले जय जयकार घालता म्हळ्यार पार्थ की जय अर्जुन की जय म्हळ्यार ताणें आयकलें पुरा नांवां जय जयकार घालतके आनी तांणी पुरा त्या युद्धांत विजयी जावन आतां पास विराट देशा वचचे म्हूण जाता मात अर्जुन उत्तर कुमार सांगता की आतां समय येय न्ही आतां हांव पुरा जाणां सांगलां कोण कोण म्हणून जाल्यार ते युधिष्ठिरानच सांगल्यार लायक आमी दोग जाणांन वचून सांगचें नजे की आमी कोण म्हूण ताका आमी नुत्ता बैसुका म्हूण सांगता की तेन्ना उत्तर कुमार सांगता की आमी इतले पुरा कौरव जनाक पराजीत करून आयले त्या वेळी हांव पराजीत केलां म्हूण सांगल्यार अर्जुना तुका दिसता कोणी लेखतली ती म्हणून म्हळ्यार आतां भुमीन जयाक म्हळ्यार गोत्त आसा की ताका म्हळ्यार पुरा जेन्ना ताण सांगल्यार की ताणें पुरा जेन्ना पराजीत केलें म्हळ्यार कोणी विश्वास करचना ती म्हूण आनी अर्जुनाक रियल आयडेंटिटी सांगचें नाका ताका मागीर तांणी दोगे जाण डिस्कशन करतात की आनी तांणी एक म्हणटात पळय अशी सांगया आमी वचून की कोणके गंधर्व येयलो आमी लढाई करताना आणि त्या गंधर्वान आमगेल सहाय केलें आणि पुरा जन कौरव जना डिफीट केलें म्हणून अशी स्टोरी आमी सांगुया म्हूण सांगता काय तेन्ना अर्जुन मात अर्जुना एक विशय वळख आसा लास्ट टायम तांगेलें ते क्वॉर्टर्सांत ब्रिहन्नालाल पुरा फ्रेंड्स आशिल्लीं पळय म्हळ्यार उत्तर येयलें तांणी सांगिल्लें न्हय वताना तांणी अशी सांगिल्लें की कोण कोण कौरव जना हांगेल तांगेल पुरा माथ्यार घालचे ते किरीट ते पुरा ओट्टू करून हाडी आमकां पळोवंक आनी आमी डेकोरेशन यूज करुया म्हूण ते अर्जुना उडगास आसता मागीर तो आनी मस्त जाणां ते किरीट पळोवन हें ते पुरा पळोवन म्हळ्यार धांवन गेलेले न्हय अर्जुन थंय वचून मस्त सकट विंगड विंगडाचे किरीट हें ते पुरो अर्जुन आनी आत्तां कितलें धरूं जाता म्हळ्यार आपास वरका न्हय कशें की सांगलां न्हय म्हळ्यार आपास येतान घेवन येया ती म्हणून त्या पुरा किरीटांनी ओट्टू करतात की उत्तर कुमारांनी ते ಸ್ವಲ್ಪ वेळ युद्ध भूमींत हेकड भोंवन म्हळ्यार ती उत्तर कुमार ब्रियनालाल फ्रेंड्स आनी उत्तर येयले फ्रेंड्सान सांगलां न्हय ताका ताका उडगास आसता काय ते पुरा घेवन ते रथार दवरून वतात की आनी आपास ते शमी रुखा लागीं वचून अर्जुन ते गांडीव थंय वयर दवरता म्हूण सांगिल्लें आसा सो आमी पळोवं येता की हें सादारण मटाची एक विशेष युद्ध आशिल्लें आनी आमी पळोवं येता की एक सोलो परफॉर्मन्स म्हणटात पळय अर्जुनान हातूंत तागेली शक्ती कळटा ताणें एकल्यानची पुरा जना पराजीत केला म्हूण सांगता आनी आमी पळोवं येता की कर्णाल आनी अर्जुनाल मस्त टायम कंपॅरिजन जाता जाल्यार आमी पळोवं येता की अर्जुन खंडिताची म्हणटात पळय युद्ध कलांत कर्णाल मस्त मुखार आशिल्लो म्हूण आमी हें पळोवं येता फर्स्ट टायम द्रुपद राय ओटू कर्णाक डिफीट करूं जायना आशिल्लें केन्ना द्रोणाचार्यान पेटयलें तेन्ना अर्जुनान द्रुपद रायाक पराजीत केलें सो तें एक घटना दोन्ही घटन पळोवं येता आमी दुर्योधनाक गंधर्व जनान लढाई करताना कर्णाक गंधर्व जनाक कांय करूं जायना ते वनांत जाल्यार युधिष्ठिरान सांगिल्ले खातीर अर्जुनान तांकां डिफीट केलें सो दोन्ही इन्स्टंट आमी पळोवं येता खंय कर्ण अर्जुनाकिना लायक आशिल्लो म्हूण तें आनी ते विंगड सुरेश ते प्रदर्शन आसतना अर्जुन आनी तो इक्वल आशिल्ली ती द्रौपदी स्वयंवरान तूं लढाई जाता आनी तातूंत कांय कंक्लुजन जायना सो दोन ऑकेजनार कंक्लुजन नाशिल्लें कोण बेटर म्हणून जाल्यार दोन ऑकेजनार क्लियर आशिल्लें द्रुपदाल इन्सिडेंटांत गंधर्वाल इन्सिडेंटांत आनी आयच्या इन्सिडेंटांत हे तिन्नी टायम आमी पळोवं येता की अर्जुनान दाखयलां की तो कर्णाकिना सुपिरियर आसा युद्धांत म्हूण आमी पळोवं येता आनी कशी म्हणटात पळय रामायणाची केळ्ळ्यार कशी हनुमंत सीतेक मेळूं वताना एकलोची तेन्ना त्या पळय सगळे लंक जेडोवन येता आनी तागेले एक ते हनुमंताल एक मनांत हें आशिल्लें म्हणटात पळय प्रिल्यूड म्हणटात पळय तुमकां रामाल शक्ती गोतना म्हणटात पळय हांव एकलोच कसो कोण दाखोवचें साध्य आसा म्हणून त्या हनुमंतान रावणाक आनी तागेले रावणाल जनाक दाखयलेलें लंके वचून तशींच आमी पळोवं येता हें कुरुक्षेत्रात युद्ध जावचें आसा वयात मुखारसून जाल्यार अर्जुनान कशें हनुमंतान एक दाखयलेलें पळय एक प्रदर्शन तागेले शक्ती सगळे लंक जोडोवन तशींच आमी पळोवं येता अर्जुनान तागेलें एक प्रदर्शन दाखयलें कौरव जनाक की तुमी पुरा जन मेळ्ळें कांय न्हय म्हणून म्हळ्यार आतां हांव म्हगेले भावा ओट्टू भीमू युधिष्ठिरू कृष्ण आतां येदोळता डिसिजन जायनी कृष्णान जाल्यार आमी पुरा जन ओट्टू मेळ्ळें जाल्यार तुमगेली कसो अवस्था जाताली हांव अर्जुन एकलोच तुमकां डिफीट करता म्हणून आनी हाचे मुखार अशी जावचें आसा की कृष्णान वचून तें हस्तिनापुरा वचून तें युद्ध म्हळ्यार युद्ध जायनासी पळोवचें ते प्रयत्न करचे आसा म्हणून कसं दूत जावन वचून आनी आमी पळोवं येता हनुमंतानय एक्चुअली रावणाक सांगिल्लें
की युद्ध करची नाका सीतादेवीक म्हणतात पळय सीतादेवीक भारी एक म्हणतात पळय चांग रुपारी तिगे सत्कार करून चिवकी मागून घेवन रामाला क्षमापण मागून आत्ताच हे फिनिश करूया म्हणून आत्ताच हे सिच्युएशन सम करूया म्हणून हनुमंतान रिक्वेस्ट केलेलें रावणाक तशींच आतां पळयत आमी मुखारसून नेक्स्ट टायम की कृष्ण वचून हस्तिनापुरा वचून दुर्योधनाक धृतराष्ट्राक सांगता की हे लढाई करची नाका आमी कसं म्हणून ताजें सोल्युशन काडया म्हणून कुरुक्षेत्र युद्ध जावचें नजें म्हणजे कृष्णान मस्त प्रयत्न केलेले आसा हें कुरुक्षेत्र युद्ध जायना अशें पळोवचें कशें हनुमंतान हें केलें ना जाल्यार हनुमंतान कशी शक्ती प्रदर्शन केलें नाशिल्लें युद्धा पशी फुडें तशें आज आमी पळयत की अर्जुनान वय प्रदर्शन केलें म्हणून तो सेशन हांगार पळयता कसं चूक जावन आसल्यार तुमी पुराजनान क्षमापण करता आमी एक क्विक रिकॅप करूया आमी डिस्कशन स्टार्ट करतना पळयलें की कशी अर्जुनान त्या भुमिंजयाक सांगिल्लें त्या पुराची के हाशी तशी पुरा परिस्थिती आशिल्ली की भुमिंजय धांवन वता आनी अर्जुन ताका वापस धरून हाडटा आनी मागीर तांणी त्या शमिरुका लागीं वचून तांणी पुरा पळयता ती आनी अर्जुन मागीर तागेलें रियल आयडेंटिटी पांडवा जाल्यार भुमिंजया सांगता आमी तें पळयलेलें परिस्थिती आनी कशी तो भिवन गेल्यार मागीर तो सांगता की हांव आतां योद्धा जाता आनी तूं मागीर रथ चलय म्हूण आनी तशी मागीर ता एग्री करून तांणी रथ चलयता ती मागीर मुखारसून वचून आमी पळयता की कशी तें युद्धांत वता ती आनी आपास थंय अर्जुन त्या अर्जुनान शंख वाजयले सित्ताकची पुरा जनाक कौरव जनाक कळटा दुर्योधनाक खुशी जाता की आतां आमी अर्जुना मान सोडया म्हणून जाल्यार आमी त्या युद्धा विशयी विवर्सून पळयलें की कशी तांणी पुरा जन ट्राय करता ती दुर्योधन दुशासन कर्ण द्रोणाचार्य कृपाचार्य शंत्रुतप संग्रामजीत हें स्वल्प मात नांव घेतलां अर्जुनान पुरा जना लोट लढाई केल्या अर्ध जन धांवन वता ती आनी अर्जुन तागेलें विशेष शक्तीचें प्रदर्शन करता म्हणून आमी सांगयता आनी पुरा जना स्टन्न करून सोडटा तागेली एक एबिलिटीन तुजी आनी आमी पळयता द्रोणाचार्य लोट कशें संवाद जालेलें भीष्मा लोट कशें संवाद जालेलें आनी तेगेलें कशी तें लास्टार पुरा ओट्टू मेळटा आनी डिसिजन करता ती आमी आमगेली आयडेंटिटी रिवील करची नाका हें गंधर्व जनान डिफीट केलें म्हणून आमी सांगया आनी आमी वचा म्हूण तशी त्या प्रकारार तांणी डिसिजन घेता आनी लास्टार आमी हें पॉयंट पळयलें की अर्जुनान तांकां एक टेस्ट दिलें की एक प्रिल्यूड म्हणटात पळय कशें हनुमंतान लंकी जळयलेलें युद्धा पशी फुडें रामान येवचे पशी फुडें तशी अर्जुनान विराट देशाच्या युद्धांत शक्तीचें प्रदर्शन केलें पांडव जनार शक्ती कसं नसो म्हूण दुर्योधनाक आत्तां ताणें निजावन डिसिजन घेवंक आशिल्लें की लढाई करची नाका म्हणून भीष्म केन्ना देखून सांगतास आमी ह्या पंथा पळयलां अर्जुना पळयले सुद्धा भीष्मा इतली खुशी जाता आनी सांगता आनी पुरी लढाई करची नाका म्हणून आनी मुखारसून आमी पळयता कृष्णानय सांगचें आसा जाल्यार ते दुर्योधनाल तो अहंकार तागेले ते लोभ राज्या खातीर ताका जावका त्या पुरा हाजे निमित्त तो रायट डिसिजन घेना कारण पुरा जनाक तसो सो पुरा जनाक धन्यवाद नेक्स्ट सेशनान तूं आमी कंटिन्यू करूया अर्जुनाल विशयीची आनी कशी अर्जुनान पुराची कृष्णान नेक्स्ट टायम ते कशी ते मेसेंजर जावन ते आमी पळोवया फाल्यां नेक्स्ट टायम सेशनान हरे कृष्णा हांगार पळयता कोणाक कसं कॉमेंट आनी कसं सांगता म्हूण जाल्यार तुमी शेअर करूं येता हरे कृष्ण पुरा जनाक धन्यवाद हे किंचित रुपार सहाय्य करचें आमकां देवाल्या प्रार्थना करूया की कसं की एक महाभारताचे विराट पर्वाचे विशय आज कसं की एक आमी पुरा जनान ओट्टू मेळून सत्संग केलेलो आसा देवान ते स्वीकार करून आमी खंय चुकून पडलां जाल्यार क्षमापण करून आमकां बरें जावचें अशें करता हरे कृष्ण कोणाले कॉमेंट की कसं काही सेशन हांगा एंड करूया 3 पंथा हरे कृष्ण महामंत्राचे जप करू आमी सेशन एंड हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हरे कृष्ण धन्यवाद पुरा जनाक नेक्स्ट सेशन आमी मेळया